पुरा जना स्वागत आसा आयच्या सेशनान पुरा तुम्ही सत्संग प्रेमी जन तुमकां पुरा जना स्वागत आसा आयच्या सेशन. आज ही आम्ही एक टॉपिकारी एक नेक्स्ट 35-40 मिनिट्स आम्ही सत्संगान भाग घेऊया. देवा लुडगास करूया हांतू आणि देवा लुडगास केल्या मात्रानची एक आमकां देवा दय प्राप्त जावं तशी म्हणून एक प्रार्थना करून हे सेशन आयचे सुरू करूया. उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे. पुरा जना पुनः स्वागत आसा आणि स्पेशली पुरा मालगड जना तुमगे परमिशन घेऊन आयचे सेशन स्टार्ट करता. आयचे सेशनाचे टॉपिक आसा व्हॉट इज द मिरेकल ऑफ डिवोशन. म्हणजे आम्ही कसं एक स्तोत्र पारायण आणि करताना ताची एक फलश्रुती म्हणून असता. म्हणजे भक्ती केल्यार हें जातलें, भक्ती केल्यार अशी परिणाम येता म्हणून. आणि जाल्यार सामान्य जावन कसं दिसता ताचे की ना कसं की एक व्हड विषय आसा भक्तीन तूं तें एक ताजें एक फल प्राप्त जावचें तें कसं न्हय म्हणून आमी आयच्या सेशनान तूं डिस्कवर करचें ट्राय करूया. आनी ह्या सेशनान तूं आमी दृश्टांत घेवया एक भारी एक चंद लिला देवाली तांचे सुदामा ब्राह्मणाले ताणें द्वारका येवचें तो कृष्णाल सखा जावन आशिल्लो त्या लिलाचें आमी विशय चिंतन करून हे एग्जाम्पल आनी आयची टॉपिक ताजे सुत्तूची हें डिस्कशन आयचें दवरया आमी. सो व्हॉट इज द मिरेकल इन डिवोशन. मिरेकल जाता म्हूण आमकां तसं की आध्यात्मिक रुपारी कसं देवाल दय असल्यार कसं एक साध्य आसा म्हूण आमकां पुरा जनाक कोणाक भक्तींत आमी रुची घेता ती आमकां गोत आसा. मना भितर आमकां गोत आसा की कसं की एक चांग जाता भक्तीन खंडीत अशी. सो टॉपिक मेन पॉयंटार येवचे पयलीं फुडें जस्ट एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आसता की खंयच्याय स्थितींत असो कोणीय आसोत आमी खंयय आसो ती वॉट आर वी लुकिंग फॉर इन लायफ. कसं एक जावका जिवनांत तूं म्हूण आमगेले ते एक म्हणटात पळय सुरेच मूल प्रश्न आसता कसं जावका आमकां म्हणून. तुमी कोणाक सांगता जाल्यार चॅट बॉक्सार टायप करूं तुमी कसं एक आसा म्हणून. वय एक आन्सर आयलें हॅपीनेस म्हणून. एब्सोल्युटली करेक्ट. कसं की खंयचेय एक कसं एक कार्य करतना आमी पळयल्यार आमकां खुशी जावका आनी तांतूं एक आनंद मेळका त्या प्रकारार आमी करता ती भगवत प्राप्ती. म्हळ्यार एज्युकेशन असो प्रोफेशनल असो और खंयचें एक आध्यात्मिक कार्य असो ताजें एक मूल कारण हेंच आसता की आमी मुखार सोडून तांतूं मुखार गेल्यार आमकां कसं की खुशी जातली आमकां कसं की लायफान हॅपीनेस जावका तें मेळटलें. सो ब्रॉड सर्च फॉर हॅपीनेस आमी कसं कार्य करता आसतना खंडित डेफिनेटली आमी ताची मागशी असतात की आमकां खुशी जावका आनंद प्राप्त जावका म्हणून. आनी देवाले लिला आनी आयकतान पळय आमी कसं की एक सॅटिस्फॅक्शन मेळटा डेफिनेटली कसं की खुशी जाता खंडितच. आतां कितलेय प्रकार ज्ञान आसा आतां आमी साधारण मटात फुडें म्हणके न्ही आतां इंटरनेटार गुगलार टायप केल्यार कसले नमुने विशय तुमकां खंयचे एक व्हिडिओ मेळटलो कसं एक फायंड आउट करता जाल्यार म्हळ्यार फूड कसं की एक कश्टारी बुकार पळोवंक जाल्यार आतां फुडले कसं विशयार कसं एक ओपिनियन जावंक जाल्यार आमकां फुडलें मेळटा युट्यूबार वचा ती गुगलार वचा ती. सो सायन्स एक प्रकार पळयल्यार मॅटरा विशय डिस्कशन करता म्हळ्यार हें वस्तू कशी जातलें हें केल्यार कसं जातलें जाल्यार देवान दिवचें आमकां भगवद्गीता भागवत म्हणजे शास्त्र हाची आमी केन्ना अध्ययन करता ती तेन्ना कसं लायफांत आमकां मॅटर करता ताजे विशय ते अध्ययन जाता.
मस्त सकट विषय कळले येता आमकां इन्फॉर्मेशन न्यूजपेपर और बुक्सा थ्रू आणि विंगड विंगड खंयचे माध्यमा थ्रू आमकां मस्त सकट इन्फॉर्मेशन कळले येता जाल्यार आमकां लायफान तूं आनंद प्राप्त जावच्याक ते कसन ते एक इन्फॉर्मेशन शाश्वत जावन आनंद अशें न्ही की एक स्मॉल आनंद न्ही शाश्वत जावन एक आनंद मेळटा जाल्यार ते आमकां शास्त्र अध्ययन करतरी मेळटा आनी तांतूच ते भगवद्गीता हे पुरो तांतू आमकां हेल्प करता म्हूण सांगेत आता कोणाक खंयच्याय विशयान रुची आसल्यार ताका मन कुठले तांतू वतले पकडणे कोणे एक आर्किटेक्ट म्हणले की कन्स्ट्रक्शन एरियास म्हणले की तो खंयच्याय नव एरियांत घेतल्यार ते घर आज डिझायन पळयतलो तो पळयतलो हा हें कशें केलां बा हो हें पिल्लर हांगा अशें केलें हो कंडी अशी प्लॅनिंग केली तांणी म्हळ्यार तांगेले ते फिल्ड न्हू सो कुडले आमकां तांतू इंट्रस्ट वचून तांतू आमी पळयतली जाल्यार आतां आमी पुरा आतां आमी सत्संग आयकता आसत तुमी पुरा जन इंट्रस्ट घेवन तुमगेले टायम संडे तुमी कसं कसं करूं आशिल्लें ह्या टायमार कितले की सकट प्रोग्राम चालस दिसता भायर भोंवच्या वच्च्या ती जाल्यार खंय असल्यार तुमी हें सेशन आउट कनेक्ट जावन खंय खंय आसता ती तुमी आयकता आसत आनी सत्संगा भाग घेवच्याक कसले एक प्री रिक्वायरमेंट ना खाली आशिल्ले कडेन खंय आमी कम्फर्टेबली जावन बैसून शास्त्रांत कसं सांगिल्लें आसा आमगेले व्हड व्हड ऋषी मुनीन कसं सांगिल्लें आसा त्यांचे आमी रिपीट करून आयकता आसता ती आमगेल्या आत्मोद्धारा खातीर म्हणून सो नेक्स्ट एक क्वेश्चन येता की धर्म कसं न्हय म्हणून एक इम्पॉर्टंट म्हळ्यार एक बेस क्वेश्चन आसता तातूंत देवान भगवद्गीतांत आमकां सांगिल्लें आसा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभावामी युगे युगे म्हळ्यार देव धर्म संस्थापन करच्याक येता आनी कशें तें आनंद प्राप्त करूं येता म्हूण दाखयता धर्म म्हळ्यार कशें न्हय मस्त सगळें डेफिनेशन करूं येता जाल्यार एक डेफिनेशन म्हळ्यार कसं आमी कार्य करतना तें देवान कसं की एक प्लॅन केलें ना पळय त्या लेकार आमगेलें जीवन करतना तोच म्हळ्यार देवान आमगेले खातीर कसं प्लॅन केलें ना त्या लेकार खंयची आमी सिच्युएशनांत आसता ती तांतू आमगेलें कसं की एक कर्तव्य आसा तें करता करता विथ कॉपरेशन ऑफ ऑल देवान भगवद्गीता सांगचें आसा परस्परम भावयंतः म्हळ्यार पुरा जनान ओट्टू मेळ न्हू कसं की एक चांग कार्य करचें तोच एक धर्माची परिभाषा म्हूण सांगता आनी खंयचे लेकार आमी त्या डायरेक्शनां वता आसा ती टू दॅट एक्सटेंट म्हळ्यार तितलें आमकां तें एक लायफा सॅटिस्फॅक्शन येता आतां आमी कार वतना आमी पळयता एक सायडा वचून लेफ्ट सायडा दुखून वतात आनी एक सायडा वचून रायट सायडा दुखून येतात मात कार आमी उल्टा डायरेक्शनार पकडलें हायवेर घेतल्यार नॉर्थ वच्ची डायरेक्शनार साऊथ आमी कार चलयता म्हळ्यार येद्रा दुखून पुरा कार ऑपोजीट डायरेक्शन येता आसत तेन्ना आमकां आरामेर ड्रायव्ह करूं शकता मात पुरा जनान ते वच्ची खंयची हार्मनीन गेल्यार ते स्मूथली ट्रॅव्हल करूं येता सो धर्म म्हळ्यार कशें की एक सिच्युएशन आसा आमगे लायफान तूं त्या प्रकार आमी कर्तव्य करून देवान सांगलें म्हणके ते एक रायट डायरेक्शनाक गेल्यार ते आमकां एक सॅटिस्फॅक्शन मेळचें कारण जाता म्हूण सांगता तशींची आनी आयरॉनिकली ऑर क्युरियसली आमी सांगता आमी केन्ना कितें हॅपीनेस खंयच्या विशयान सोदितात पळय ते एक पंता अनहॅपीनेसाचें कारण जाता म्हूण सांगता हे जगत्यांत म्हळ्यार मस्त सकट आमी पळयता एडिक्शन्स आसता ती खंयच्याय विशयाचें एडिक्शन आसता अल्कोहॉल एडिक्शन आसता ऑर विंगड ड्रग्साचें ऑर खंयचेय विंगडाचें एडिक्शन आसचें पुरो आमी निजावन कोण ते स्टार्ट करता ती तें एक्टिविटी ते खंयचें एक व्यसन असो ते स्टार्ट करता ती कसले करतात कसं की खुशी जावका म्हूण स्टार्ट करता ती जाल्यार तांतूं मुखारसून वचून कसं जाता ते एक दुख्खाचें कारण जाता सो आमी तांतूं सिरकून पडटा ती म्हूण जाल्यार रियल हॅपीनेस म्हळ्यार जी निज जावन कसं ते एक आनंद आसा त्या कृष्णान वाट दाखोवन दिला पाथ दाखोवन दिला आमकां ते कशी आमी अचीव करूं येता म्हूण कृष्ण देवान सांगता ये तूं धर्मामृत इदम म्हूण म्हळ्यार धर्मार चलचेंची एक जिवनांत तो अमृता प्रमाणाची म्हूण म्हळ्यार अमृता म्हणकेची एक गोडी आनी एक मधुरता आमगेल्या जिवनांत येता केन्ना आमी धर्माचे आनी भक्ती पाथार चलता ती म्हूण सो हें ब्रॉडली हें बॅकग्रावंडार डिस्कशन करून आमी नेक्स्ट आमगेलें हें आयचे डिस्कशनाचे मेन टॉपिकार वचया सुदामा ब्राह्मण म्हळ्यार हें एकदम प्रख्यात जावन आशिल्लें म्हळ्यार एकदम फेमस स्टोरी ही तांतूं देखून आमी कशें एक मनावश तशें आसा म्हूण पळय सुदामा ब्राह्मण म्हळ्यार सान देखून देवालो कृष्णाल सखा जावन आशिल्लो तो भारी जाल्यार आतां एक प्रकारारी एक
तागेले चड दोड्ड आनी नात व्हड जातरी दुर्बळ जावन तो एक ब्राह्मण जावन आशिल्लो कृष्णाल ओट्टू ताणें एक्क गुरुकुलात तांणी ओट्टू शिकली ती आनी भारी तांणी सान आसतना मस्त टायम तांणी एक ओट्टू स्पेंड केलेलो आसा म्हळ्यार खेळची की कसन कसन करचें मस्त सकट तांगेलें लिलांतू सुदामा ब्राह्मण आनी कृष्ण ओट्टू आशिल्लीं सानंतू आनी सुदामा ते केन्नाय विसरनी आशिल्लो तागेले बागपाक भारी खोश आशिल्लो ते कृष्णान कसन कसन तांणी टायम स्पेंड केलेलें गुरुकुलांतू खेळचें ताका भारी उडगास आशिल्ली तातूंत आनी आतां तर कृष्ण व्हड जातरी द्वारकाधीश जाल्लो आसा द्वारकाचे राय उग्रसेन आशिल्लो त्या टायमार जाल्यार फॉर ऑल प्रॅक्टिकल रिजन्स म्हणटात पळय कृष्णूची डिफॅक्टो किंग आशिल्लो म्हळ्यार कृष्णूची पुरा पॉवरफुल आशिल्ली द्वारकांत ताका द्वारकाधीशू म्हणटा आशिल्ली ताका सुदामा ब्राह्मणाले एक प्रकार पळयल्यार ताणें मस्त सकट म्हळ्यार दोड्ड ओट्टू करचें करतात तागेले तसं कसनय भावना नाशिल्ले म्हळ्यार एक ब्राह्मण जावन कसन की ज्ञान दिवचें कसन की ब्राह्मणाल कसन कर्तव्य करचें समाजांतू त्या प्रकारार कसन कोरून ताका कसन की जिवनांत प्राप्त जाता आशिल्लें तें तो एक्सेप्ट करता आशिल्लो म्हणून ब्राह्मणाल मेन कर्तव्य म्हळ्यार कसन आसता म्हळ्यार तांणी देवाल विशीं ज्ञान दिता ती आनी सोसायटीक समाजाक तांणी गायड करचें आनी ताजी लेकार तांकां कसन एक सॅलरी और तशी म्हूण न्ही त्या टायमार अशी एक आसता की तांकां कसन एक दक्षिणा और तांकां भिक्षा मेळटा आसली त्या प्रकारार तांणी जीवन संतुश्ट जावन करता आशिल्लीं ती म्हूण तांगेले ताजे की कसनय मुखार एक्सपेक्टेशन नाशिल्लें आनी सुद्दां ब्राह्मणाल नेचर अशें आशिल्लें की पुरा टायम तो जाल तितले टायम ते देवाल नामस्मरण इत्यादी पुरा कोरून आनी एक प्रकार परफेक्टली कसन एक नॉलेजांत आशिल्लो मनुश्य कशें आसता पळय त्या प्रकारार तो एक जीवन करता आशिल्लो दुड्ड मस्त नाशिल्लो म्हणटात पळय ऐश्वर्यानी कसं नाशिल्लें भारी एक सिंपल आशिल्लें घर म्हळ्यार लायक कंडिशनारी नाशिल्लें तें घर तितलें म्हणटा एक सिंपल जावन आशिल्लें जाल्यार सॅटिस्फायड आशिल्लो आनी देवाल भक्ती आनी स्पेशली देवाल कृष्णान ओडटागेले कसन कसन ते डिलिंग्स आशिल्लें म्हळ्यार कसन कसन कृष्णान ओडटा जाल्लें ताजे उडगास कोरून ताका एक भारी खुशी आसता आशिल्ली तागेले जिवनांत आनी तागेले वार्डीक जावन चेडूं आशिल्लीं तागेले बायलेन सांगचें आशिल्लें की तिका तिगेलें तिवय व्हड भक्त आशिल्ली देवाली अशी कसन साधारण न्ही तांणी जाल्यार ती तांकां एक प्रकार एक एंग्जायटी येवची आशिल्ली की तिका म्हळ्यार तिगेले पर्सनली तिका कांय प्रॉब्लेम नाशिल्लें जाल्यार तिका दिसचें आशिल्लें की तिगेले बामणान चरित्र इतलो चांग ब्राह्मण इतलो व्हड भक्त म्हळ्यार कसन की एक दिव्य जावन आशिल्लें कसन एक गूण आसता पळय लक्षण मनशांतू ते पुरा ते सुदामा ब्राह्मणांत आशिल्लें ताचे निमित्त एक दिसता आशिल्लें की इतलें पुरा आसून एक इतलें तांगेलें एक कसन एक म्हणटात पळय जिवनांत एक नॉर्मली कसन की एक जीवन करचें कश्ट शी आसता म्हळ्यार फाल्यां कसन मेळटलें खंय दोकून कोण दक्षिण दितली त्या प्रकारार एक जीवन म्हळ्यार खावचें पिवचें वय तांकां बॅरली जाता आशिल्लें म्हळ्यार कसन की एक मेळ्ळ्यार देवान दिलें त्या प्रकारार तांणी जीवन करता आशिल्लें म्हळ्यार कसन एक गृहस्थ जिवनांत तिका दिसता आशिल्लें की कसन एक मिनिमम एक स्टँडर्ड आसूं पळय एक त्या वेळी ना कसन की एक कश्ट आसूं तें आसल्यार आसो जाल्यार हांणी सुदामा ब्राह्मण म्हळ्यार तांगेले बायले दिसता आशिल्लें धर्मपत्नीक इतलो हो चांग मनुश्य हागे लोटशी कसं लायक बा म्हूण तिका तें दुख जाता ताकाची एक चांग धर्मपत्नी आशिल्ली निमित्त ती कसन अशी ऑर्डर करना आशिल्ली तिगेले बामणाक की हें जावका तें जावका म्हूण तिगेलें कसनय एक्सपेक्टेशन नाशिल्लें जाल्यार ती ऑकेजनली ती तांकां सुदामा ब्राह्मणाक तांणी सांगचें आशिल्लें की द्वारका वचून येया तुमी एक पंता कृष्णा पळोवन येया ती तुमकां गोत कृष्ण म्हळ्यार ताका जगन्नाथू म्हणटा ती आनी तसो तो जगन्नाथ सगळे जगाच देव तुमगेले सखा जावन आशिल्लो सान प्रायरी आनी तुमी तागेले सखा वय न्ही तुमी तागेले इतलो व्हड भक्त सगळो दिवस तुमी तांगेलें नांव काडचें तांगेले विशय पुरा जाणां सांगचें आनी अशी सांगिल्लें आसा न्हू की तो कृष्ण म्हळ्यार अशी आसता तागेलें चरित्र की तागेले भक्तां खातीर कसनय करता तो म्हूण श्रद्धान मत परमा भक्ता अतीव मे प्रिय म्हळ्यार भगवद्गीतान देवान सांगचें आसा की थोडे प्रिय न्ही कोण भक्त आसतात पळय श्रद्धेन मत परम कोण श्रद्धा आसतात पळय भक्ता अतीव म्हळ्यार भारी प्रिय आसतात म्हगेलें म्हूण सो तिका दिसचें आशिल्लें की इतलें प्रिय जावन आसतना तुमी एक पंता पुणी तांगेले वचून मेळ्ळी वयत न्हय आनी कृष्ण तेवें तुमी भक्तय तांगेले सखा वय ब्राह्मण वय तुमी
ब्राह्मण म्हळ्यार वे कृष्णाक मस्त प्रिय आशिल्ले. सांगतात न्हय, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. तुगेलो सखा आसा आनी कोण जाल्यार कृष्णान शरण घेतल्यार कोणाल तांकां कृष्ण रक्षण करता. सो तुमगेली इतले पुरा चांग गुण आसा ती तुमी एक पंत द्वारका वचून येया ती आनी खंडीत तुमकां पळयल सीता कृष्णाक कळटलें की आमी चिके कशें की एक संपादना विशयान तू कशें की एक कश्टार आसा ती कशें की आमगेलें गृहस्थ जीवन सुलभ रितीर चलना कशें की एक संपादन करचें तें एक आमकां उणेपण आसा कसलें पूण देव करतलो न्हय आनी आमगेलें अशें न्हय की तूं एकलें आसा ती आमगेलें सगळें एक परिवार आसा आनी परिवारान तूं केन्नाय कसलें एक उणेपणशी आसल्यार चिके एक दुखा कारण सी जावचें साध्य आसलें ताका खंडीत कृष्ण हेल्प करतलोच तुमकां म्हणून ते भागवतमान तू एक श्लोक येतात सुदामा ब्राह्मणाल धर्मपत्नीन सांगचे की नानु ब्राह्मण भगवत सखा साक्षात श्रियपती म्हळ्यार हे ब्राह्मणा म्हणून सांगता खंडिताची कोण तुमगेल दोस्त साक्षात श्रियपती लक्ष्मीलो बामूण तुमगेल दोस्त तो तुमगेल मित्र तुमगेल सखा तो आनी तागेल चरित्र कशें आसा देवालें ब्राह्मणस्य शरण्यस्य भगवान सात्वत ऋषभ आता सगळे सात्वत म्हणे सगळे ते यदु साम्राज्याचे राय तो तुमगेल सखा आणि ब्राह्मण्यस्य शरण्यस्य म्हळ्यार ब्राह्मण म्हळ्यार तागेल भारी एक प्रितीचे म्हूण केन्नाय तो तांकां शरण दिवन तांगेल रक्षण करतलो तसल चरित्र ते कृष्णालें तुमी वचुका मू तागेल्या खातीर म्हूण इतलें सांगिल्लें आसा कसन जतन तें तो करूं तयार आसा म्हूण खंडीत कसं मेळटलें वचचें तागेल्याक म्हूण ऑकेजन ताका सांगचें आशिल्लें आनी तुमी ताका कसं सांगका म्हणून येना खंडीत तागेले येद्रा गेल्यार देवाक कळटलें की तुमगेल परिस्थिती पळोवन की कसले पूण हागेल खातीर कोरका वा हो म्हगेल दोस्त न्हय सखा न्हय म्हगेल मित्र न्हय म्हणून सो जनरली आमी पळयल्यार आमगेल सायकोलॉजी कसं आसता साधारण जावन केन्ना आसतना की आमी कोणूय व्हड एक इम्पॉर्टंट पर्सनल कॉन्टॅक्ट आसल्यार आमकां म्हळ्यार कोणी एक व्हड सेलिब्रिटी असो व्हड मिनिस्टर असो कोणी पॉवरफुल पर्सन असल्यार जनरली टेंडन्सी आसता की आमी विंगड जेन्ना दाखयतात की आमी तागेलो कनेक्टेड आसा ती म्हूण म्हाका तागेलो गुर्त आसा हो व्हड मनुश्य आसा पळय कोण मिनिस्टर जाला और कोणी एक व्हड सेलिब्रिटी आसा तो म्हगेलो स्कुलांत आशिल्लो सेम कॉलेजांत आशिल्लीं आमी म्हूण आमी ते एक विंगड जेन्ना खुशेर सांगतात कसं जालें की तशी उरलेली सीता आमी खंयचे एक व्हड इम्पॉर्टंट पर्सन आवट आमगेले कनेक्शन दाखयलें सीता आमकां कशें की एक इम्पॉर्टन्स मेळटा तूं तागेलो कनेक्टेड आसा म्हूण आमकां कसं की एक इम्पॉर्टन्स मेळटा तो जनरली सायकोलॉजी आसल्यार आमी कोणाले कनेक्टेड आसतना आमी खंडिताची म्हणटात पळय विंगड जेन्ना तूं कनेक्ट ते सांगचें भारी खुशी जाता आमकां जाल्यार सुदामा ब्राह्मणान चरित्र आशिल्लें की तो कोणाक हो विशय पुरो सांगनाशिल्लो की कृष्ण हांव तो द्वारकाधीश कृष्णस पळय तो म्हगेलो स्कूल फ्रेंड तशी तो केन्ना एक सांगनाशिल्लो तागेलें चरित्र तशें नाशिल्लें जाल्यार तागेले बायलेन केन्नाय सांगचें तागेले धर्मपत्नीन वच्या ती म्हणून ताका दिसता की ही इतलें सांगता एक पंत वचून येता हांव म्हणून केन्नाय सांगता म्हाका म्हणून आनी ताका अशें दिसता की तीन सांगिल्ले खातीर एक वचून येवया आनी दूर दोखून हांव कृष्णाल एक दर्शन घेता ताका कितली वेळ दोखून हांव पळय न्हय दूर दोखून दर्शन घेवन वापस येता आनी तिका सांगता हांव ताका वचून मेळना आयलो म्हणून म्हळ्यार तिका एक मनाक संतुश्टी जाता न्हय की केन्नाय सांगता न्हय हांव द्वारका वचुका ताचे खातीर एक वचून येता पूण तशें तागेलें एक मनांत आशिल्लें आतां वचचें म्हळ्यार कसलें पूण घेवन वचुका ना आतां आमी कोणाले घडकडाय वताना तेन्ना तो तागेले बायले सांगता खुशेरी की ना तूं सांगल्या म्हण की हांव वचूं तयार आसा तेन्ना ती सांगता तुमी वता जाल्यार कसलें पूण घेवन वचुका न्हय म्हाका त्या क्षणाक मात्र तांगेली घडकडाय कसलें नाक येतात म्हळ्यार रात्री खंय दोकून जेवण येता म्हळ्यार तांणी कोणी यजमानान कोणी भिक्षा हाडून दिली सिताक ब्राह्मणाक कसं भिक्षा मेळटा पळय त्या प्रकारान तांगेलें तें नेक्स्ट म्हणटात पळय खंय दोकून तें एक आयोजन प्रबंध कसं म्हणटात पळय कशें तें एक आयोजन करचें नेक्स्ट जेवण त्या प्रकारान तांगेलें एक दुर्बळपण आसता तेन्ना म्हूण जाल्यार आतां वत म्हणटाना ती बायल तांगेली ब्राह्मण म्हळ्यार पुरा रिस्पेक्ट आसली तांगेली बायल खंय धर्मपत्नी कुडले एक 4 घडकड वचून
थोडे पुराजनाले मागून थोडे फोव हाडता आनी ब्राह्मणाक म्हणल्यार आनी भारी कोण दितात तांणी रिस्पेक्टफुली दिता आशिल्ले, अशें न्ही की कसं एक भिक्ष म्हणल्यार अशी दिवची म्हणून ब्राह्मणा दिवची म्हणल्यार व्हड विशय जाल्यार ते तांगेले एरियान तशिल्ले 4 घडकड वतके ती तेन्ना थोडो थोडो फोव घेवन येता, चिप्ड रायस म्हणटात पळय तो फोव घेवन येवन एक कंचके एक सान एक हँकरचिप्स असता एक सान एक अंगवाल्स असता तांतू बांदून ते दितके अशी वचूं नाका ती थोडो फोव घेवन वचया ती तेतून तो जायत म्हणून बात सर्तके ते फोव घेवन वचून देव आता कृष्ण द्वारका राबता आनी आमकां गोत्ता सर कृष्णाले 16,000 पॅलेस आशिल्ले ते आनी द्वारका म्हणल्यार अशी कोणाक वचचें जायना थंय कितले की सैन्य आसा ती आनी कृष्णाले ते वचून पावचे म्हळ्यार भारी कश्ट जाल्यार द्वारकांत एक व्हड विशेशता आसल्या म्हळ्यार साधू संत ब्राह्मण नसल्यार तांणी कितले गेट आतां पास करून वचचें तशें तशी सुदामा ब्राह्मणान द्वारका वताना 3 भर मिलिटरी कॅम्प असता बॉर्डरार कंथे दोकून ताका पार करून वचूं आनी विंगड एक वताना विंगड एक 2-3 ब्राह्मण मेळटात काय कोण कृष्णा दर्शन घेवचे वता तांगेल ओटू जॉइन जावन तांगेल ओटू म्हटल्यार मस्त सकट 2-4 गेट पुरा कडेन चेकिंग तूं ताका मुखारसून वता ती म्हळ्यार ब्राह्मण म्हळ्यार सोडता आशिल्ली तशी मुखारसून वचून तो मेन म्हळ्यार मस्त सकट कृष्णल पॅलेस आसा 16,108 तागेले पत्नी आशिल्ली न्हू द्वारकांत तांतू ते ब्राह्मणां रोट वताना तो मेन पॅलेसा वता म्हणून सांगिल्लें आसा मेन पॅलेस खंयचे रुक्मिणी द्वारकाधीश महल म्हळ्यार देवान रुक्मिणी ओटू खंय राबचे आशिल्ले पळय ते महलांत तो ते पॅलेसांत मुखारसून वता म्हणून ते लागीं लागीं येतानाची सुदामा ब्राह्मण ते पॅलेस पळयले दिसता कशी इतले इम्प्रेस जाता तो आनी इतले अमेज जाता म्हळ्यार तसलें एक भवन म्हणटात पळय ताण पळयनी आशिल्लें म्हळ्यार इतलें चंद आसता त्या भायर दोकून पळोवन आनी ताका दिसता की हो कृष्ण मेगेल सखा असल व्हड घरांत राबता काय म्हणून कसं एक चंद घर आबा हें म्हणून तशी त्या प्रकारार ते भावन वचून ते व्हड एक कृष्णाल दरबार आसता कृष्णाक मेळची की ना म्हूण तागेल मनान ताका वतना जाल्यार ते ब्राह्मणा वटू तो कृष्णान पुराजना पब्लिका दर्शन दितात म्हणटात पळय पॅलेसांत तशी तशी मस्त जनाल वटू तो हगोर मिक्स जावन ते भितर वता म्हूण सांगिल्लें आसा एक अमूक टायमार कृष्णाक पुराजनान पळोव येता त्या टायमा म्हणजे तो एक भितर वता म्हूण आनी ते भितर गेले तागेल मनांत आसता सुदामा की ब्राह्मणाक कितले काळ दोकून हांव ताका पळय न्ही देवाक गुर्त मेळटलें की ना की मेगेलें आनी एक पंत अशी दिसता न्हू की कशी इम्पॉर्टंट पर्सन असल्यार आमी तावळ डिस्कस केलें पण आमकां ताका कसं एक कनेक्शन दिसून येवका म्हूण आसता की हा तो इम्पॉर्टंट सेलिब्रिटी पर्सन हांव तागेलो कनेक्टेड आसा मागीर गुर्त आसा तशींची कोणी आमी रिवर्स सायकोलॉजी पळयल्यार कोणी इम्पॉर्टंट पर्सन न्हय म्हळ्यार दुर्बळ असो तागेलें कांय ना तेन्ना ते जनाक हो मेगेल मित्र म्हूण दाखोवचे सिक्के संकोच जातलो म्हळ्यार असल अवस्थेर असल परिस्थितीर आशिल्लो मनुष्य तुगेल दोस्त मित्र वय म्हणून ताका दिसता कृष्ण म्हाका एक्सेप्ट करतले की ना म्हळ्यार तो ब्राह्मण म्हळ्यार तागेले तशें कसन एक ताका सुदामा ब्राह्मणाल नांव आनीक एक कुचेला म्हूण कुचेला ब्राह्मण वय म्हणटा म्हळ्यार तागेले कसन एक भारी एक चंद वस्त्र तशें कांय नाशिल्लें आनी कितले की दूर दोकून चमकून आयलो म्हळ्यार चिके एक टायर्डनेस आसता म्हणटात पळय चमकून येवन तेन्ना त्या प्रकाराची अवस्था आसतना कृष्ण म्हाका रेकग्नायज करतले की ना आनी ताका कृष्णान रेकग्नायज करता म्हणून आशी नाशिल्लें असो खंय वचून कृष्णा पळयल्यार खुशी नव्हे म्हणून थंय दरबारा पळोवन थंय कृष्ण रुक्मिणी त्या आसनार बैसून आसतना पळोवन भारी खूश जातके म्हळ्यार जस्ट भितर वता जस्ट भितर घेतले सिद्धाकची कृष्ण आसनार दोकून राबून उठून राबतके पुरा जनाक त्या पॅलेसांत दिसता की कृष्ण कसले उठून राबलो म्हणून आनी म्हळ्यार त्या टायमार हारा चंद रुपार ते सभेन रुक्मिणी देवी ओटू तो चंद कोण त्या आसनार बैसून आशिल्लो जाल्यार सुदामा गोतना की इतले जना मध्ये आसतना कृष्णान ताका पळयला की ना म्हणून जाल्यार कृष्ण तितले दूर दोकून वय ताका पळयता ताका दिसता तो त्या पॅलेसा एंट्री केली दिसता आनी कुडले कृष्ण सुदामा ब्राह्मण म्हूण कळटा आनी आसनार दोकून उठून धांवन वचून ताका रिसीव करता कृष्ण म्हूण सांगिल्लें आसा आनी रिसीव मात करता न्हय दोनी हातान ताका पोटोवन धरता
पुरा सभेन पुरा जनाला येद्राक म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी ते सगळे सभेन तशी मस्त जन आसत ते सभेन तेन्ना. इतले कृष्णान मोगान प्रितीन आलिंगन करून घेताना सुदामा ब्राह्मणाने पुरा जन शॉक जातात के म्हळ्यार कृष्ण इतलो खुशेरी तागेल आसनार दोकून देवन येवन सभेन तू जना मध्ये येवन कोण आलिंगन करून पोटोवन धरून त्या इतली खुशेरी आणि कृष्णा म्हणतात पळोवन कृष्णाले दोळ्यान तश्रू येता म्हणून सांगिल्लें. आणि त्या पुरा जन आसत पळय त्या पॅलेसान तू तांगेल विंगड विंगड मना विचारत खंय कोण आसतलो बा हो म्हणून. आणि तांकां दिसता खंय की आमी लेकीन इतली प्रीती म्हळ्यार कृष्णाक रुक्मिणी खातीर आनी तागेल भावा बलरामा खातीर मात आशिल्लें हो तिनीच कोण बा कोणाक कृष्णाक इतली प्रितीच आसा म्हणून. म्हळ्यार तांणी लेखिल्लें की तो देव कसं तागेलें एक लक्षण दाखयता आस पळय देव खुशेरी प्रितीन आलिंगन करून घेता म्हळ्यार तांकां दिसता खंय की रुक्मिणी आनी बलराम आखिना हो तांकां कृष्णाक प्रिय दिसता म्हणून. आनी हो एकदम म्हळ्यार दुर्बळशे ब्राह्मण हो कोण बा म्हळ्यार एक प्रकारान इतले स्किनी म्हणटात पळय सपूर आसा कसं खावचे पिवचे सामान मेळणी म्हणटात पळय तशी अवस्था आसा गेले. आनी ताका कृष्णान दोन्ही हातान पोटोवन धरला. हो कोण बा म्हूण पुराचे सगळे ते द्वारकाधीशाले सगळे ते रावळारान तू पॅलेसान तू पुरा जन उलोवन घेता आसत की दरबारान तू कोण बा हो म्हणून. आनी कृष्ण तो हाता धरून व्हरून तागेल्या आसनार बसकरयत खंय. आनी इतले काळ नंतर तू म्हाका मेळ्ळा म्हूण खुशेरी आनी एक ब्राह्मणाक करचें एक व्हड ब्राह्मणाक करचें एक स्वागत सत्कार कशें करतात पळय त्या प्रकार कृष्ण ताका त्या आसनार बसून तागेले पादपूज करता गे. पादपूज करून आरती दाखयता आनी विंगड विंगड ते कसन कसन पुरा ते वैदिक पद्दतीरी कसन ते वेद घोश करून आनी पुरा एक ब्राह्मणाक स्वागत करता ते पुरा चंद रुपार करता म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी हें पुरा पळयता आसतना रुक्मिणीक आनी विंगड पुरा ते पॅलेसान तशिल जनाक रावळारान तशिल जनाक ते सभेन तशिल जनाक दिसता की कोण हो ब्राह्मण भद्द कसं की व्हड असो कहाणे जशें हे प्रकार कृष्ण तागेले स्वागत सत्कार करता आसा तागेले स्वयं बसचे आसनार ताका बसोवन तागेले पादपूज करून तागेले आरती करून खंडित हो भारी कोण की एक श्रेष्ठ व्यक्ती दिसता म्हणून. सो ते पळोवन पुरा जन एक म्हणटात पळय अमेज्ड आसता ती सगळे सभेन तू पुरा जन आश्चर्य जावन आसता ती पुरा जना खुशी वय जाता की कोण बा एकदम इम्पॉर्टंट पर्सन आयिल्ली हे सभेन तू म्हणून. सो आता एक क्वेश्चन येता तुम्ही कोणी जावं केल्यार तुम्ही अटेम्प्ट करूं येता आन्सर करचे चॅट बॉक्सार टाईप करूं येता की एक कसं असं कृष्णाला आम्ही सांगतात न्हू पुरा असं म्हणून देव म्हळ्यार तागेल्या पुरा असं जाल्यार एक कसन वस्तू कृष्णाले ना ते तुम्ही कोणी आन्सर करचे ट्राय करूं की चॅट बॉक्सार टाईप करूं येता तुम्ही कसन एक वस्तू देवाले ना कृष्णाले ना ते पुरास के देव म्हळ्यार ईश्वर परमकृष्ण सच्चिदानंद विग्रह म्हळ्यार पुरा सर्वशक्तिमान जगन्नाथ म्हणटात न्हू तागेले कसं ना म्हूण ना जाल्यार ते कसं ते एक वस्तू तागेले ना ते कोणी अटेम्प्ट करूं येता की आन्सर करचें का वय प्रीती म्हणून एक सांगिल्लें मोग म्हणून भक्तीन दिवची प्रीती करेक्ट कोण आन्सर तुम्ही करता आसा ती वय भक्त म्हळ्यार भारी प्रीती म्हणून करेक्ट. आनी एक सांगिल्लें आसा वय त्या आनी सो आमी हाजी हे एक पॉयंटा विशीं आतां नेक्स्ट 2-3 मिनट डिस्कस करूया की कृष्णाले कसं एक ना व्हॉट इज दॅट वन थिंग विच कृष्णा डजंट हॅव म्हणून. देव म्हळ्यार देवालें एक व्यक्तित्व आसता कशें आमगेले पुरा जनाले एक व्यक्तित्व आसता पळय हांव अमूक पर्सन हांव अमूक हें म्हणून आमगेलें एक पर्सनल व्यक्तित्व आसना जशी देवालें कृष्णालें एक पर्सनल व्यक्तित्व आसा आनी तागेलें पुरा आसा खंडिताची आनी आमी सांगतात न्हू आमगेलें कसलें ना म्हूण जाल्यार आमी देवालें वचची न्हू नॉर्मली तेंचें आसता न्हू साधारण म्हणटा तशी आसता की कसलें आमगेलें ना म्हूण जाल्यार आमी देवालें वचून प्रार्थना करची की देवा म्हाका हें दी तूं देवा म्हूण म्हाका हें जावका म्हणून जाल्यार आनी कृष्ण म्हळ्यार आमी सांगतात लक्ष्मीपतीच तो तसले आनी पुरा नमुने समृद्धी
ऐश्वर्य पुराच देवालय मागीर एक कसन एक ना म्हणून जाल्यार देवालय कसन की एक वस्तू नाम पळय कसन देवा जाव का ते आमगेल्या पुरा जनाले आस ते म्हळ्यार आमगेले एक भक्तीपूर्वक एक हृदय आस पळय ते प्रीती ते एक मिट्स पळय ते एक देवालय ना ते पुरा बाकी पुरा देवालय आस एक भक्ती आणि प्रीती देवाक जाव का पळय ते मात एक देवालय ना आणि ते पुरा आमगेले आस म्हळ्यार आमी कोण पुरा जन आसत पळय आतां आमी आयकता आस ती आमगेले एक वस्तू आस हें एक वन ऑफ द म्हणटात पळय आध्यात्मिक जीवनाचे एक व्हड हें एक सिद्धांत एक रहस्य वय म्हणून येता की देवाक कसन की एक वस्तू जावता ते आमगेले आस आणि ते आमी केन्ना देवाक दितात पळय ते भारी खुशी जाता म्हूण सांगिल्लें आसा आणि ते कसन ते आमगेले कसली वस्तू ते आमी दिव्य देवाक देवाले ना ते आमगेली प्रीती आणि ते भक्ती म्हूण सांगिल्लें आसा सो मुखार भगवत गीतान सांगिल्लें आसा की देवाले 4 प्रकारा जन येता ती म्हूण चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतनो अर्जुन आर्थो जिज्ञासुर अर्थाती ज्ञानी च भरतर्षभ म्हळ्यार 4 प्रकारा जन येता ती तांतू कोण आसत म्हणून अशें भगवत गीतेन सांगचें आसा म्हळ्यार पुरा सुकृत आशिल्ले भारी चांग जनांनी कोण मेगेले येता ती म्हळ्यार आर्तः कसन एक कश्टार आशिल्ले जन कसन एक जावका तांकां म्हणटात पळय डिस्ट्रेस्ड म्हणटात पळय कसन एक कश्ट तसले जन मेगेले येता ती दोन्ही टायप कसन जिज्ञासू म्हळ्यार तांकां कसन एक नॉलेज जावका कसन बाबा हें जीवन कसन की एक ज्ञान जावता क्युरियोसिटी म्हणटात पळय तसले जन मेगेले येता ती तिनीच म्हळ्यार अर्थार्थी म्हणून अर्थार्थी म्हळ्यार कसन की एक तुडवा अगत्य आसा कसन की एक संपादन करचें एक अगत्य आसा तसले जन मेगेले येतात आनी ज्ञानी म्हळ्यार कोणाक एक देवाल विशयी नॉलेज जावका सिंपली क्युरियोसिटी न्ही ताका देव आसा म्हूण खंडीत विश्वास आसा जाल्यार ताका त्या देवाल विशयी नॉलेज जावका कशी त्या मुखारसून वचचें आध्यात्मीक जिवनांत तूं असं ब्रॉडली हे 4 प्रकारा जन येता ती म्हूण सांगता ती आनी मुक्का वयलें हाचे हे 16चे श्लोक हे 7 अध्यायाचे 18 श्लोकांत तूं देव कसन सांगता म्हळ्यार उदारः सर्व एवैते म्हणून आणि 4 प्रकारा जन आसत पळय तांणी भारी उदार म्हूण सांगिल्लें आसा देवान उदार म्हळ्यार गोतूच न्हू आमकां आमी सामान्य जावन आमचे कडल्यान उलयता न्हय कोणी मस्त डोनेशन दिल्यार आनी कोण की मस्त म्हणटात पळय कितले साध्य आसा ताजे गिना चड कोणी कसं करतात पळय तांगेले टायमान दुडवान विंगड जेन्ना हेल्प करचें तेन्ना आमी सांगतात न्हू तो की ती की आमी सांगतात न्हू भारी उदार मन आसता गेलें म्हूण म्हळ्यार कितलो आसता ताजे गिना चड तो तागेले टायम दुड्ड पुरा दिता चांग कार्या खातीर भारी उदार आसा म्हूण आनी रामानुजाचार्य स्वामी आतां रामानुजाचार्य स्वाम्यान आतां फेब्रुवारीन ते स्टॅच्यू ऑफ इक्वॉलिटी म्हूण एक व्हड तें एक स्टॅच्यू इनॉग्रेशन जावचें आसा भारी व्हड वैष्णव संत तांणी सावता देखून रामानुजाचार्य आनी तांगेलें तें व्हड श्री संप्रदाय म्हूण आसा 108 व्हड देवस्थान आसा तिरुपती वय त्या संप्रदायान तूं येता तिरुपती देवस्थान तो तसले त्या रामानुजाचार्य स्वाम्यान हाचे अनुवाद करताना गीतेचे तांणी ह्या श्लोका विशयी सांगताना सांगचें आसा उदार सर्व एवैते म्हूण तांणी तांच्या अनुवादांत सांगचें आसा की आमकां मस्तेक एक पण भूक करताना पळय कसले पुणी खावचें जावका भूक तडसूशें जायना म्हणटात पळय भारी भूक लागल्या कसले पुणी खावचें जावका तडसूशें काय जायना आनी त्या टायमार आमकां कोणी कसले खावचें दिल्यार आमी भारी कृतज्ञ जातलीं न्हू हो मस्त भुकेर आसतना कसं की हांवें म्हाका खावचें दिलें भारी कृतज्ञ म्हण मनांत येतलें तशींची कृष्ण भक्ती आणि प्रीती खातीर केन्ना एकदम भुकेर आसता के अनलिमिटेड एपिटायट आसा कृष्णाले भक्ती खातीर स्विकार करचे खातीर अशी न्ही की कृष्णाल तांतूं पोट भरता कितले जाल्यार कृष्णाक आनीक जावका म्हूण दिसता की ती भक्ती केन्नाय देव इतले एक म्हणटात पळय भक्ती खातीर आतूर जावन आसता ताकाची कृष्ण सांगता खंयचे कारणान जन मेगेले येवन तूं चतुर्विधा आमगेलें कशें की निजी स्वार्थ वय आसचें पुरो म्हळ्यार कशें की युटिलिटेरियन म्हणटात पळय अशी न्ही की निस्वार्थ भक्तीन आमी देवाले येयनी ती कशें की आमगेलें मन अंत आसा की देवाल भक्ती कार्य करतना हें जातल्यार म्हाका एक बरें जावका और कशें न्ही आमगेलें एक रिजन येवचें आसचें पुरो देवाले येवचे खातीर देवाले प्रार्थना करचे खातीर देवाल नामस्मरण करचे खातीर देव तें पळयना की खंयची कारणां आयलां म्हणून देवाले एनालिसिसा लेखारी देवान भगवत गीता सांगचें आसा पळय देव
कोणी पुणी मेगेले ऐकतात पळय मेगेले निमगुचाय का मेगेले नामस्मरण करचाय का ते देव सांगता की तांणी पुरा उदार म्हणून कसले उदार कसले की देवाल्या कसं की एक ना ती भक्ती प्रीती हानी म्हाका हाण दिता आसत मू ताका तुम्ही पुरा उदार जन म्हणून देवाल ती भावन आसा म्हणून सांगितलं असं इतले देव कृतज्ञ जाता काही तोणीय पुणी तांकां येवन भक्ती दिल्यारी आणि अशी नाही की सगळ्या 100% न्ही थोडे एक फ्रॅक्शन थोडे वय केल्यारी देवाक भारी खुशी जाता म्हणून सांगितलं असं सो देवाक हें उदार मन आणि तांतो आमी पळयत की सुदामा ब्राह्मणाल कितली प्रीती आशिल्ली म्हणून आता तुम्ही हे सगळें एक दृश्य तुम्ही मनांत वरयत की कृष्ण द्वारकाधीश जावन आसा कितली एक चांग एक प्रकाराक सिल्काचे वस्त्र पितांबर घालून भांगर कसं वज्र पुरा घालून आसा आणि तोग बसला आणि हो सुदामा ब्राह्मण कोणाले समवस्त्र ना सपूर आसा पळयल्यार भारी एक म्हणटात पळय मनांक तूं हो कसो ना बाक कांय खावचे पिवचे ना तशी ताका पळयल्यार तशी दिसतशील तो आणि तसल तो देव तागेले पायपंदा बसला म्हळ्यार आमी हे दृष्टांत मनावर येत आणि सुदामा ब्राह्मण अशी बैसून म्हळ्यार ते हायटारस न्हू तें आसन तो पळोवन पुरा पळयतास की देव कसं स्वागत सत्कार करता आसत थंय रुक्मिणी देवी राबल्या देवाल पुरा मिनिस्टर इतले पुरा जन आसा ती आणि हे पुरा जनाल येद्रा देव मेगेल पातपूज करून कसं की मेगेल सत्कार करता आसा आणि ताण कसं की हाडलेले वयना तागेले बायलेन बांदून दिलेले ताका ते पळोव थोडो ते दिवका म्हूण मन अंतस तागेलें जाल्यार सुदामा ब्राह्मणा दिसता खंय की असल एक सिच्युएशन ते इतलो व्हड पॅलेसान तूं रुक्मिणी द्वारकाधीश इतलो पुरा व्हड जन आसा ती तांक तूं ते हांव ते कशें की आंगवाले बांदून ती फोवा पोटली हाडल्या ते देवा दिवचे हांवें नाका बा देवा कसं दिवका हांगा हाणू आणि हांव तो थोडो तो फोव ओट्ट करून हाडलो देवा दिल्यार ना 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 तें दिवचें जायना म्हूण आणि हें एक पॉयंट पळय आमी मना वचता अशें आसा की देवाक कृष्णाक कळटा हागेले मनांत की ताका कसं की दिवचें मन आसा जाल्यार ताका दिसता की हांव हें अशेल वस्तू कशी देवा दिवच्या बा इतलो सान वस्तू तें फोव तें कशें दिवचें म्हूण तागेले मनांत आसा आणि ही नम्र भावना आसा पळय तें भक्तीक आनीक मधुर करता केन्ना आमकां केन्ना देवाल भक्ती आसा आणि त्या सेम टायमार आमगेली ती भावना एकदम नम्र आसा ह्युमिलिटी म्हणटात पळय देवा हांव कांय न्ही तुगेले येद्रा म्हूण ती एक भावनेन आमी केन्ना भक्ती करतात पळय तें भारी एक श्रेष्ठ भक्ती म्हूण सांगयत आणि देवाक तें भारी प्रीती आसता नॉर्मली केन्ना आमी कोणाक कशें दिसतना आमी अशी आमगेली एक भावना आसच्या पुरो की आमी हा तुगेले खातीर फेवर करता आसा ती पण हांव तुका कशें की दिता म्हणून जाल्यार हें केन्ना आमी प्रितीन आमी कांय न्ही म्हणून कोणा आमी दिता ती तूं होडू आणि मेगेल्या देखून तुका हांव दिता तूं स्विकार करता आसा तेंच व्हडपण आणि हांव कांय मेगेल म्हणटात पण मेगेले कांय गुण ना मेगेल कांय क्वॉलिफिकेशन ना की हांव तुका हो वस्तू दिवं येता म्हणून ताका इवन पोएट्रीन तुवें पुरा पोएट्रीन म्हणटात फॉल इन लव म्हणटा ती म्हळ्यार दोगू पोजिशनार देखून आमी तेंची वयली पोजिशनार दिवचें कसं न्ही प्रिती म्हणून सो ताका मस्त एक दिवका म्हूण आशिल्लें आशीप सुदामा ब्राह्मणाक की हांगा आयला इतलो स्वागत सत्कार केला हांव कृष्णा कसं न्ही पूण दिवका ना ताका मनांत मस्त आशिल्लें जाल्यार कशी दिवचें म्हूण ताका दिसता आशिल्लें जाल्यार कृष्ण निमगीत काय तू कसं की हाडला हांवें मेगेल खातीर तेन्ना सुदामा ब्राह्मण कसं उत्तर दिना खंय तेन्ना कृष्ण पण पळय पळय तुका सायडान तू कसं त्या पोटली दवरल्या की ती दी म्हणून आणि कृष्ण ते हात घालून ती पोटली तांडून घेता खंय आणि ते पोटली ओपन करून एक कण त्या फोवाच्या तोंडा घालता म्हणून सांगिल्लें आसा आणि कृष्णाक इतली खुश जाता की कसं हें अमृत तूं हाडला म्हणून ते एक पोव घालता खंय तेन्ना म्हळ्यार कृष्णच पळय ते फोव न्ही मात ते फोवा कणान तूं ते सुदामा ब्राह्मणाली प्रीती भक्ती तें टेस्ट करता आशिल्लो देव तें एक तावळ डिस्कस केलें म्हणजे तें एक देवालें ना ते केन्नाय जावं का देवाक आणि आनीक एक कण घेवच्या वताना रुक्मिणी देवी देवाला प्रार्थना करता देवा तू ते एक कण तागेले खाल्ला सगळे ब्रह्मांडाक संतुष्टी मेळ्ळ्या आणि आता हांव तूं कोणाले कसं नाही घेता तागेले हांव केन्नाय सेव करता म्हणटात पळय रुक्मिणी देवी लक्ष्मीची देवान कोणाले कसं स्वीकार केले
लक्ष्मीची कृतज्ञ जातके रुक्मिणी म्हळ्यार स्वयं लक्ष्मीच ती सांगता की दोन्हीच घेऊ नका, एक कण घेतानाची आम्ही इतली ऑब्लिगेशन जालें ना आतां आमगेलें की आतां दोन्ही कण घेतल्यार आमकां तें ऑब्लिगेशन फुलफील करूं जायच ना म्हूण त्या प्रकार म्हळ्यार इतली रिस्पेक्टफुल आसता रुक्मिणी देवी ती वय घेतकय मागीर तें जाल्यार ती अशी तिगेली भावना प्रकट करची आसा म्हूण सांगिल्लें आसता त्या समयार. आणि कृष्ण आणि सुदामा भारी एक ओल्ड फ्रेंड्स केन्ना मेळटात पळय पुरा बैसून उलयतात खंय सान आसतना अशें जालें आनी कशें की ते पुरा इन्सिडेंट्स आसा ते गुरुकुलान जाल्लें त्या पुरा तांणी भारी प्रितीर उलोवन बसतात खंय त्या दिवसू म्हळ्यार सुदामा ब्राह्मण ते कृष्णाला त्या रुक्मिणी द्वारकाधीश पॅलेसांतू राबता आणि सगळो दिवस तांणी ओट्टू बसता ती मस्तकड प्रसाद मस्तकड फलवस्तू स्वीकार करता ती आणि उलोवन कंटिन्युअसली हांगेले उलोवनूच जायना की हा तशी जाल्लें ना सांजपणान तू आणि विंगड कोणाल की फ्रेंडा विशय गुरुकुलाच पुरा मॅटर पुरा एक एक गुडघास करून दोग जण उलोवन घेता आशिल्लीं आणि सुदामा ब्राह्मण ते कृष्णा लोट्टो आसतना ते पॅलेस पळोवन कसं बता वैकुंठान तू आस म्हूण ऍक्च्युली देवा लोट्ट असल्यार वैकुंठ तें जाल्यार तागेल मनान तशी एक मनान येता की हें कसं ना बाय कृष्णालो जागो वैकुंठाची म्हूण आनी इतली खुशेर आसता की तो कृष्णा लोट्टो उलयता की कसं कृष्णाले निमगून घेवका म्हूण तागेल मनान तू तो विसरून वता इतले तो मुग्ध जावन वता कृष्णान उलोवचे उत्तर कृष्णा पळोवच्याक कृष्णाले कसं की सांगच्याक की तांतू तो मनांत आसता आनी कसं पुणी मागून घेवका म्हळ्यार घडकड वताना ब्राह्मणाक कसं दिवका घेवका म्हणून ते ताका विसरून वता आणि नेक्स्ट डे वताना कृष्ण सांगता की राब आनीक ಸ್ವಲ್ಪ वेळू आमगेलो तू इतले एक दिवस भितर कसं वताना तेन्ना तो सांगता की ना देवा अशी म्हळ्यार हांव तुगेले मस्त टायम घेतलें तशी त्या प्रकार तागेले एक भावन आसता एकदम हंबल एटिट्यूड आसता आणि तागेले मन येता म्हूण ते एक श्लोक आसा भागवतमांतू क्वाहम दरिद्र पापियान क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्मबंधुर इति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभितः म्हणून तागेले भावन म्हळ्यार सुदामा म्हणाले क्वाहम दरिद्र पापियान हांव एक दरिद्र जावन आशिल्लो पापियान पुरा पापान भोर नाशिल्लो एक मनुष्य आणि हो कोण क्वह कृष्ण श्रीनिकेतन लक्ष्मी पती जावन आशिल्लो तो आणि हांव कसले एक दरिद्र पापी म्हणून तशी एक मनव भावन आसता तागेले आणि सांगता ब्रह्मबंधुर ब्राह्मण वय हांव भायल्यान जाल्यार म्हगेल ब्राह्मणार म्हगेल कांय गुण ना म्हणून ब्रह्मबंधुर इति स्माहम म्हळ्यार हांव एक म्हणटात पळय ब्राह्मण जावन आशिल्लो नाट्य करतलो मनुष्य सी हांव म्हगेल ब्राह्मणार म्हगेल कांय क्वॉलिटी ना ब्रह्मबंधुर आणि बाहुभ्याम परिरंभितः म्हणून आणि कसं की तागे कृष्ण आणि म्हाका पळयल्यार ते कॉन्ट्रास्ट दिसता हो श्रीनिकेतन आणि हांव एकदम दरिद्र जावन आशिल्लो म्हणून म्हळ्यार कसं की म्हगेले पूर्व कर्माचे आणि हांव कसं की एक पापी मनुष्य देवा कसं की एक आसा म्हणून म्हळ्यार तशी तागेले इतले एक हंबल एटिट्यूड आशिल्लो म्हळ्यार हांतू आमी एक पळय येता की आमी कशी आमी हें जगत यात पळोवचें आमगेले एक एटिट्यूड भावन आसा पळय त्या एक मॅटर करता म्हळ्यार ताजी कसन आसा म्हूण ते पळयत म्हळ्यार आमी खंयच्याय विशयान तूं एक दोन प्रकारार आमी लेख येता पुरा जगत्यान पुरा समना हें समना तें समना म्हगेल ओट इनजस्टीस जालना जनाक म्हगेल टॅलंट म्हगेल कसन आसता कळना म्हाका कसन एक लायफान इम्पॉर्टन्स मेळटा तें मेळना वर्ल्ड इज व्हेरी अनफेअर अशी म्हणून एक कंक्लूड करूं येता आनी विंगड सिच्युएशना वयर आमी ब्लेम करूं येता जाल्यार आनीक एक हें म्हणल्यार ती आमी कशें की आसा आमी खंयच्याय परिस्थितींत आसल्यार त्या परिस्थितीचें उत्तरदायित्व आमी स्वीकार करून की हा कसं पुणी मुखार सून करूं येता आमी म्हणून देवान इतलें पुरा दिल्लें नासता न्हू आनी तो आमी कसं पुणी मुखार सून करूं येता म्हणून सो ते सुदामा ब्राह्मण त्या लक्षण दाखयता आसा तागेले दुड्ड ना तागेली परिस्थिती भारी कश्टी जिवी म्हणटा पळय कश्टार आसत तांणी तागेले परिवार ताचे निमित्त तागेले कसं मनान ते कोप ना और कसं एक म्हणटात पळय फ्रस्ट्रेशन ना तागेले मनांत की हांव म्हगेलें कांय ना म्हणून आनी तो कसं सिच्युएशनान तसो ताजे खातीर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवच्या तयार आशिल्लो त्या सिच्युएशनार आसतना पळय आमी केन्नाय विंगड खंयचे भायली परिस्थिती ब्लेम करनासी आमी कसं की एक उत्तरदायित्व घेतात आमगेल्या जिवना खातीर की कसं आसो तेन्ना आमी आनीकय मुखार सून देवाल भक्ती करच्या खातीर पात्र जाता ती म्हूण सांगिल्लें आसा सो तागेली ती भावना की हांव दरिद्र जाल्यार हो श्रीनिकेतन आनी ताका कसं गिफ्ट मेळ्ळी वताना आमी पळय येता अशी न्ही की कृष्णान ताका दुड्ड दिल्लो और कसं दिल्लो जाल्यार
कृष्णान तागेलो तितली टाइम स्पेंड केलें, तागेलो स्वागत सत्कार केल्लो, त्यांची तो एप्रिशिएट करता आशिल्लो. म्हळ्यार कसं मेळ न्ही ताची खातीर तो मन वायट करून घे न्ही. अशें न्ही हां इतलो व्हड पैलेस आराप्त कई आनी इतलो पुरो दुड्ड आसा सगळे द्वारका तागेले कई इतले सकट आसा थोडे पुणी म्हाका कसं न्ही दिव्य येत आशिल्लो हांव घडघड वताना खाली एक स्वागत सत्कार करून चंद उतरून पेटयलो म्हाका पूण तागेले मनांत तूं एक पंता येयनी आनी तशी मुखार सुनू तो वता म्हूण सांगिल्लो आसा कसं एक मनांत हें ना की देवान म्हाका कसं दिनी म्हणून मुखार सून वता आनी नेक्स्ट डे तो मागीर घडघड वचून पावता ते इतलो व्हड एक पॅलेस आशिल्लें की तागेलें सान एक घर आशिल्लें ताचें माडवय समनाशिल्लें त्या घरा बदला एक व्हड पॅलेस के आनी इतले की सकट जन काम करतले जन आसत के आनी तागेले बायल आनी चेडूं तागेलें स्वागत करचे भायर येतात के आनी बायलेन इतले चंद कापड भांगर पुरा घालून असला मस्त डिस्क्रिप्शन आसा आमी डिटेलार वचनात तंतू भागवतमान सांगिल्लें आसा की कितले सकट ते म्हळ्यार स्वर्गा म्हणके ते एक पॅलेस बांदून घालना म्हूण आशिल्लें तें वताना सूर्यपंत ताका रेकग्नायज करूं जायना की हो हें म्हगेलें घर म्हगेले बायल चेडूं म्हळ्यार टोटली पुरो एक चेंज जातात म्हणटात पळय तशें जालें आसा सो आतां हें काणी पळयतना तुमकां आतां हें सेशनाचें मेन पॉयंट आशिल्लें पळय की वॉट इज द मिरेकल ऑफ भक्ती म्हणून तुमकां कसं दिसता सांगतू तुम्ही टायप आउट करूया जेवकेले 1-2 मिनिट घेया ती जस्ट हें पॉइंटर म्हणटात पळय चिंतन करया ती आतां आमी एक काणी आयकली सुदामा ब्राह्मणाली आनी कसन तागेली एक परिस्थिती आशिल्ली कसन तागेले भावन आशिल्लो तो कृष्णा मेळचे चमकल थंय आनी कसन की कृष्णा मेळून येवन पावताना कसन की एक भारी एक चंद तागेले एक पॅलेस तागेले कसन की ते आर्थीक स्थिती हें समना आशिल्ली कसन की एक घडघड येताना पळयल्यार व्हड घर आसा मस्त दुड्ड आसा भारी खुशयेर तागेले बायल चेडूं दिसता आसा ती सो आमगेले कसन एक हें आमी सेशनाचें क्वेश्चन आशिल्लें वॉट इज द मिरेकल इन डिवोशन ते कोणाकाय अटेम्प्ट करता की आन्सर करचें का मी चॅट बॉक्साक टायप करूं येता 1 मिनिट तुम्ही चिंतन करात ताजे विशीं कसं एक अद्भुत जालेलें म्हणून कृष्णा श्री निकेतन म्हूण तो देवा सांगता जाल्यार मनांत तूं बिलकुल कसं ना वॉट इज द मिरेकल इन डिवोशन कोणाकाय अटेम्प्ट करता की आन्सर करचें का और तुम्ही टायप आउट करूया आन्सर कसं आमी पळयत हें स्टोरी आयकत तरी की हां सांगया शामल सांगता तू हरे कृष्ण कहानी एक्सपेक्टेशन न तिले ताणे कसले मागील ना कसले निस्वार्थ जावन ताणे परम भक्ती म्हणा त्या नमुने तो भक्तीचे ते अटमोस्ट स्टेपार पावला ताका कसले उडगस ना दुर्बळ कसले आयला कसले बायल चेडूं पडटाना ते कसले नासतील तो कंप्लीट फुल टोटल सरेंडर जाला म्यूटार गेली वय ऐकली स्टार्स चेंज जातात वय आणि कोणी कसं सांगली की सॉरी भगवत कृपा वय मस्त कडे आन्सर्स येता असे टाइप स्टार्स चेंज जातात पुरा आमगेले लख चेंजेस जाता म्हळ्यार रिच जाता म्हणून न्ही पण आमगेले जे पण पुरा जे पण नाका आशिल्लें निगेटिव्हिटी आसता ती वता अशी निस्वार्थ भक्ती केला निस्वार्थ भक्ती टोटल सरेंडर वय जाल्यार मी तांचे कसले निमगेन पळय दुश्टतना देवाक कळ्ळें करेक्ट एब्सोल्युटली एकदम भारी चंद उत्तर दिलेलं असं चॅट बॉक्सांतूय भारी चांग आन्सर्स येता आसत ती तुम्ही पळय चॅट बॉक्सांत की देवाले अशी पावर अशी आमी इमॅजिन करूं जायना तसले एक देव आमकां दिता म्हणून आणि देवाल्यांनी त्या ब्राह्मणां मध्ये कसं की ते सखा जावन आशिल्ली तांगेली ती प्रिती तें एक मिरेकल म्हणून आणि कसने एक अपेक्षा नातील आमी भक्ती करता तिथे मोग आशिल्लें त्यांची मिरेकल म्हणून अशी निस्वार्थ भक्ती आणि देव कशी परस्पर म्हळ्यार देवान प्रिती दिल्यार देव कशी आपास तागेली प्रिती आमकां दाखोवन दिता तें एक असं म्हणून आणि देव आमगेले कसं एक जावक आशिल्लें तें आमकां नीड्स आमगेले फुलफिल करता आमी देवाल शरण येता ती म्हणून आणि आनीक एक आन्सर आशिल्लें म्हळ्यार
भारी चंद चंद आन्सर्स येता आसता तुम्ही रियली अप्रिशिएट करता तुम्ही आणि तू भाग घेवन इतले चंद चंद आन्सर्स बरयता आसता ती. आनीक एक आन्सर अशें आशिल्लें आसा की आमी केन्ना देवाले जिवनांत तू केन्ना आमी सरेंडर जावन न्हू केन्ना आमी म्हळ्यार देवाल विशयी आमगे जिवनांत मेन वाक्य कोण करता तेन्ना आमी एक सॅटिस्फायड लायफ रावूं येता म्हूण. आनी केन्ना आमी देवा सरेंडर करता ती तेन्ना कशें इम्पॉसिबल आशिल्ली वस्तू त्या मागीर जगता म्हूण. भारी एक चंद चंद आन्सर्स येता आसता ती तुमचे मूल तत्वाचे खंडित तुम्ही क्लियर आसा ती म्हूण हांतू कळटा. आनी ते हांतू दिसता की सत्संग भाग घेतले जन म्हळ्यार भारी देवाल भक्ती देवाल प्रीती करतली जन म्हूण. आनी तुमगेले आन्सर्स पळयल्यारय कळटा तांतू कांय एक संशय ना म्हूण सांगितलं. सो एब्सोल्युटली रायट अशी की कृष्णान नॉर्मली हे स्टोरी सांगताना खंयचे कथेन तो आमी अशी लेक्चर पुरोवन ती की सुदामा ब्राह्मण आपास आयलो तेन्ना तागेले ते सान आशिल्लें घर व्हड जाल्लें तागेले बायले कितले भांगर कापड मेळ्ळें आनी तागेले ते कसं एक आर्थीक जावन अशी परिस्थिती पळय दुर्बळ आशिल्लो ते कांय प्रॉब्लेम ना म्हळ्यार एक रात्र भितर एक व्हड सान घरा देखून एक व्हड तागेले रावळार जाल्लें कसने कष्ट ना दुड्ड ना इतले काम करतले जन आसा तागेले अंडर त्या मिराकल म्हूण त्या मिराकल वय खंडित वयता म्हळ्यार आन्सर दिल्या म्हणजे चॅटान तू कसं एक नीड्स आशिल्ली देव खंडित दिता आमकां कसं आमी डिजर्व करता ती ते कांय ना जाल्यार द बिगर मिराकल एक्चुअली हे काणींत आमी पळोवका की कांय नातिल तेच वय सुदामा ब्राह्मण तितले खुशेरी आशिल्लो तो अशी न्हय की सुरे तो दुख्खार आशिल्लो आनी आतां कृष्णान ताका तागे बायले चांग कापड दिलें भांगर दिलें आनी एक व्हड घर दिलें ताका तो आतां खुशेर आशिल्लो थोडी भारी दुख्खार आशिल्लो तो आनी आतां तो भक्ताक भारी अति खुशी जाली म्हूण ना हे रियल मिराकल हे रियल तत्व आमी हे काणी देखून कसं अंडरस्टँड घेवका म्हळ्यार सुदामा ब्राह्मणार जिवनांत तूं तागेले दुड्ड आसो दुड्ड ना आसो खंयची परिस्थिती आसतो भारी खुशेर आशिल्लो देवाल भक्तीन तुची ते रियल मिराकल एक्चुअली हे अद्भुत वस्तू कसं आमी साधारण मटा आमी जिवनांत पळयत आनी आमी पर्सनली बी एक्सपिरियन्स करल्या पुरो कसं एक कश्ट येता और कसं एक आर्थीक परिस्थिती अशी जाता तेन्ना आमगेलें मन भारी विचलित जाता आमगेल पुरा तुम्ही तुमगेल फॅमिलीजान तुवें पळोवन अशें पुरो फ्रेंड्सांक तो स्वता वय कसं एक्सपिरियन्स करून अशें पुरो की कसं की कश्ट येताना इतले इजी नाही ते सुलभ नाही की हा देवाल भक्ती करून तू म्हळ्यार उल्लोचेक झूम कॉला वयरी उल्लोचेक आनी आयकुचेक भारी सुलभ व्हड व्हड वस्तू जाल्यार प्रॅक्टिकली आमगे लायफांत कसं जाता ना सुलभ न्हय ते रियल मिराकल ह्यांची सुदामा ब्राह्मणालें की खंयचे परिस्थितींत आसतना तो भारी सॅटिस्फायड आशिल्लो सॅटिस्फायड बात न्हय इंग्लीश वर्ड यूज केल्यार एक्स्टॅटीक आशिल्लो तो म्हळ्यार इतले खुशेर आसता आशिल्ले केन्ना की कृष्णाल विशय उडगास करचें कृष्णाल पूज करचें भायर ताका घरा रावचें एक चंद घर ना तागेले बायल चेडवांक ताका कसन की एक दिवचें ताका एक सौकर्य ना तें आशिल्लें कश्ट भायल्या दृश्टी पळयल्यार जाल्यार भितर वयल्यान तो वय तागेली फॅमिली वय इतले खुशेर आशिल्लीं तांणी कसन एक भायले दृश्टीन पळयल्यार तांणी दुर्बळ दिसचें पुरो जाल्यार भितर देखून तांगेले एक भक्तीचें ऐश्वर्य आशिल्लें सगळे फॅमिलीक आनी तें एक व्हड विशय म्हूण कसलें की खंयचेय सिच्युएशन आमी पळयल्यार आमकां कशें की जावका सी आसता जिवनांत म्हळ्यार वॉट वी वॉन्ट म्हणटात पळय हें जावका तें जावका आनी कशें की देवाल दयेन आमगे लायफांत ऑलरेडी कशें की आसा म्हळ्यार स्वाभावीक रुपार आमी खंयची घरांत जन्मांत आयलीं ती आमी खंयची एक रिलेशनशिप्स आसा ती कशें की आमगेली एक आर्थीक अवस्था आसा कशें की देवान आमकां दिला आनी कशें की आमकां जावका म्हूण आसता आमगेले एक अनलिमिटेड लिस्ट आसता हें जावका तें जावका हें जावका तें जावका म्हूण आनी तें एक प्रकाराची समाजांत पळयल्यार तें एक परपेच्युअल डिससॅटिस्फॅक्शन म्हणटात पळय केन्नाय खुशेर आसना जन हें जावका तें जावका हें जावका तें जावका एक कशें की इच्छा पूर्ण जाल्यार हा हें वे जावका तें वे जावका म्हूण दिसता म्हळ्यार सांज चेडवांक पळय केन्ना ड्रेस घालतना आमी ಸ್ವಲ್ಪ काळ भितर ते ड्रेस सांज जाता नवो ड्रेस घेवका चेडूं व्हड जाता नवो फिट जायना तें ताका घेता न्हय पण आमी एक सायज व्हड घेतात एक पंता ना व्हड जाता ना मातशें कितें लूज आसल्यार रडना म्हूण तशी आमगेली इच्छा आसता पळय ती व्हड जाता आसता कितले पूर्त केल्यार ती इच्छा आनीक व्हड जाता मागीर नव इच्छा ते कितले केल्यार ते सॅटिस्फाय करूं जायना म्हूण तशें एक आसता जाल्यार हिची सुदामा ब्राह्मणा स्टोरींत आमी डेमॉन्स्ट्रेशन पळयलां और आमी पळयलां एग्जाम्पल की तो कृष्णाल भक्तींत आनी कृष्णाल उडगास कारून भारी सॅटिस्फायड आशिल्लो आनी निज जावन पळयल्यार भगवद्गीतेंत तूं कृष्ण सांगता की हांव तुमगेल पुरा जनाल तुमगेल हृदयांत तूं आसा म्हूण सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो हांव तुमगेल ओट्टू आसा म्हूण आनी कशी
कृष्णान सुदामा ब्राह्मणाक आलिंगन करून घेतिनच पळय, तशींच आमी कृष्णाल भक्ती केल्यार कृष्ण आमगेल हृदया भितर दोखून आमकां आलिंगन करून घेतके. म्हळ्यार तितली देवाक आमगेल वेरी प्रिती आसा. एक्चुअली आमी देवा खातीर भक्ती दाखयल्यार देवा वांगडा आमी केन्ना कनेक्ट जातात पळय, देव कृष्ण आमगेल हृदयान तूं आसा आनी तो आमकां भितर वयल्यान आमकां आलिंगन करून घेता आमगेल्या आत्माक म्हूण सांगिल्लें आसा. सब सुख सागर सब गुण आगर रूप उजागर श्री कृष्ण. म्हळ्यार पुरा नमुने कसं खुश जावं का आमच्या जिवनांत तूं देव दिवच्याक तयार आसा आनी केन्नाय आतूर आसा म्हूण सांगिल्लें आसा. सो आमी पळोवं येता की भक्तीन तूं हें एक रियल मिराकल आमी आमकां मुखार सुन वताना आमी एक सेन्स ऑफ सॅटिस्फॅक्शन खंयच्याय सिच्युएशनान तूं एक्सपिरियन्स करूं येता. भायल्यान कशी आस पडो जगत्यान पळयल्यार चेंजीस जाता आसा ती. आमगे देहान चेंज जाता, पुरा नमुने इकॉनॉमी चेंज जाता आसा, फॅमिली सिच्युएशन्स चेंज जाता आसा ती. जाल्यार खंयच्याय सिच्युएशनान तूं तुमी अनुभव करून अशें पुरो कितलेय चेंज भायल्यान जाता आनी आमी डिस्टर्ब जाता ती. जाल्यार केन्ना भक्तीन तूं दृढ आसल्यार आमकां देवाल वेर विश्वास आसल्यार आमी खंयच्याय सिच्युएशनान सॅटिस्फॅक्शन एक्सपिरियन्स करूं येता. तें रियल मिराकल भक्तीचें तें आमी शेअर करूं येता. सो सॅटिस्फॅक्शन डजंट कम फ्रॉम एक्वायरिंग, कसं आमकां हें जावका तें जावका न्ही, मात देवान दिलें एप्रिशिएट करता तें सॅटिस्फॅक्शनच पळय तें. आनी एक व्हड वस्तू म्हळ्यार आमी एक उडगास दवरया हें एक मना वस्त आशिल्लो सो पुरा जाणांक गिफ्ट जावका न्हू, म्हळ्यार गिफ्ट म्हळ्यार खुशी जाता आमकां. मात कृष्णा इज कृष्णाज ग्रेटेस्ट गिफ्ट. म्हळ्यार कृष्णाल विशीं चिंतन करचें, कृष्णाल नामस्मरण करचें, तेंची व्हड गिफ्ट आमकां लायफान मेळ्ळें आसा ऑलरेडी. आनी मुखार सून आनी कसं घेवका वे तें आमी एक चिंतन करचे विशय. कृष्णा इज कृष्णाज ग्रेटेस्ट गिफ्ट तें आमी एक मनावर तशें आसा. आनी कसं पूण एक दुख्ख हें आसा म्हळ्यार संवसारू अशें देवान सांगचें आसता न्हू, दुख्खालय मशें आसत म्हूण. कसं पूण एकाड तेकाड कश्ट आसतलें, येता आसतलें, थोडें सूख येतलें, थोडें कश्ट येतलें. सो एक म्हणटात पळय, वी मे हॅव टू लिव्ह विथ पेन. म्हळ्यार पेनफूल सिच्युएशन लायफांत आसचें का पुरो, बट वी डोंट हॅव टू लिव्ह इन पेन. आमी दुख्खांत आसूं का म्हूण ना. आमी पळय येता हें सुदामा ब्राह्मणाल स्टोरी तूं की खंयच्या परिस्थिती अशी ताका न्ही की आतां व्हड रावल्यार मेळ्ळें म्हण तो भारी अति खुशी. तो फूड कशी खुशेर आशिल्लो, आत्ताय नव सिच्युएशनान तूं तितलें खुशेर आशिल्लो तो. अशी न्ही की दूद आयलो म्हूण तो गर्विश्ट जालो, आतां पळय हांव कृष्णाल फ्रेंड, पळयात मेगेल पॅलेस पळयात ती, पळय हांव कसं नमुने चांग वस्त्र घालता, भांगर घालता, तुमगेल्या कसं आसलें हांव कृष्णाल फ्रेंड हांव. तशी कांय भावन नाशिल्ली. फूड कशी भावन आशिल्ली त्यांची प्रकार रे आत्ते तागेल चंद रुपार तो जीवन करता. फूड कशी कृष्णाल उडगास करून नामस्मरण करता आशिल्लो, तागेल पर्सनॅलिटीन तूं कांय 1% वय चेंज न्ही. फुडें खुशेर आशिल्लो, आत्ताय खुशेर आसा, गिफ्ट मेळटर वय कृष्णाल. तें रियल मिराकल म्हूण सांगयेता. सो जनरली आमी खुशेर आसतात वय जाल्यार आमगेल प्रॉब्लेम आसता म्हळ्यार आमकां विंगडजना की चड खुशेर आसूं का, दॅट इज द प्रॉब्लेम. आमी हॅप्पी आसा ती, बट वी वॉन्ट टू बी हॅप्पियर दॅन अदर्स. सो तेच तिके प्रॉब्लेम जाता. म्हणटा पळय आमगेल कार आस लायक खुशेर आसत के जाल्यार कार पार्किंग दवरतना बगलेच्या कार आमगेल्या की चंद दिसल्यार तेन्ना चिके दुःख जाता के हो हागेल्या कितलो चंद कार आसा, म्हगेल कार तितलो चंद ना म्हणून. म्हळ्यार केन्ना कंपॅरिजन जाता तेन्ना तें एक दुःख जाता म्हणून. आनी आमी एक पळोवचें पुरो हो हागेल्या इतली कार आसा, इतली खुशेरच दिसता, जाल्यार गोत ना मे बी ताका रात्री न्हीद पडना दिसता त्या मनशाक. आमी कोण दिसता पळय की तो भारी खुशेर आसा, तो सेलिब्रिटी, ताका रात्री न्हिदोच पयशे पडटा, कितली टेन्शन आसा की 4 गोड घेतले शिवाय ताका न्हीद पडना, तितलो म्हणटा टेन्शन आसचें पडटा ताका. सो आमी कशें न्हय आज आमगेल्या ते आमी एप्रिशिएट करता ती भगवद्गीतेन देवान सांगचें आसा की मनप्रसादा सौम्यत्यम म्हणून. म्हळ्यार मनाचें एक सॅटिस्फॅक्शन आसचें, ते भारी एक व्हड गूण आमी ते क्वॉलिटी कल्टिवेट करता. ऑटोमॅटिकली सॅटिस्फायड जायना ती, मात ते मनप्रसादा सौम्यत्यम एक सॅटिस्फायड रावचें ते गूण आसता पळय खंयच्या सिच्युएशनाक ते आमी प्रॅक्टीस करता म्हणून. बाय लुकिंग एट कशी की कसं आज आमगेल जिवनांत तूं तेंच एक देवाल व्हड दया म्हूण ती एक भावन दवरचें. सो कृष्णान भायल्यान कशी दिल ना अशा पुरो सुदामा ब्राह्मणाक, जाल्यार भितर वयल तागेल ते भक्ती प्रेम दिवन ते आनंद ते सुदामा ब्राह्मणाक दिलेले पळय त्या कृष्णान आनीक व्हड गिफ्ट आशिल्लें म्हूण आमी पळयता. सांसान रिजनांत आमी दुःख पावूं येता, पुरा आसल्यार वे खंयचे तुमगेले खंयचे सान रिजनाक वे दुःख पावूं येता आमी. सो केन्ना आमी खंयचे विशयार इमोशनली डिपेंडंट आसना ती भायली परिस्थितीन तूं देवाल उठता आमगेलें कसं एक कनेक्शन आसता, ताजेन आमी सॅटिस्फायड आसल्यार तें एक भारी व्हड विशय.
कसं कसं मस्त चंद फॉर एक्झाम्पल एक दृष्टांता खातीर लास्ट तेंचे एक भारी चंद पेंटिंग आसा जाल्यार ते पेंटिंग घेवच्या खातीर 2 दोळ कार विकून ते पेंटिंग घेवका जाल्यार कसं प्रयोजन पेंटिंग पळोवचें जातलें ना तशींची आमगेलें मूलभूत जावन आशिल्लें कसं ती आमगेलें चेतन आसा तें आमी शांत नाशी दुख्खार आसून विंगड कसं पुढे भायली दृश्टी नासल्यार कसं प्रयोजन ताचें त्या कृष्णान सांगचें आसा भगवद्गीतेन तू की हे लास्ट पॉइंटर एंड करता ती नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावेत शांतिर अशांतस्य कुत सुखम म्हणून देवान सांगचें आसा की देवालो तू कनेक्ट नाशी कसने चांग बुद्धी येना के भक्तीन तू आणि स्टेडी बुद्धीनी एक बॅलन्स नासल्यार शांती मिळत आसतवे जिवनांत आणि जीवनात शांती नासल्यार सुख आसतलें शांतीर अशांतस्य कुतः सुखम म्हळ्यार मनाक एक सॅटिस्फॅक्शन नासल्यार सुख कशें मेळटलें म्हणून सो त्या प्रकाराचें आमी हे सुदामा ब्राह्मणांक हे रियल मिराकल पळयता की आमी हे खंयचे एक प्रकारात स्टेबल फावंडेशनार देवा लोट्टू केन्नाय आमगेल रितीर आमगेल सिच्युएशनांत देवा लोट कनेक्टेड राबून देवाल नामस्मरण केन्नाय करता आसल्यार हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे देवाल नामस्मरण करून देवाल संगांत येवन आमी तांतूची मन दिवन एक सॅटिस्फॅक्शन आमकां केन्ना मेळटा पळय दॅट इज द रियल मिराकल ऑफ भक्ती सो हांगा कन्क्लूड करता क्विकली हांव रिकॅप करता सेशन सो आमी स्टार्ट केलेलें की फर्स्ट क्वेश्चन आमी निमगेलेलें की वॉट इज द मिराकल ऑफ डिवोशन हे सेशनान हांव आनी आमी कसं लायफांत एक्सपेक्ट करता ती म्हूण इट्स क्लियर की आमकां पुरा जनाक हॅपिनेस जावका म्हूण आनी कृष्णान आमी शास्त्रांत काणी आयकून हे पुरो आमकां देव आमकां वाट दाखोवन दिता कशी म्हूण धर्म संस्थापनार्थाय देव आमकां निज जावन आनंद कशी एक्सपिरियन्स करूं येता ते दाखोवन दिवच्याक देवान अवतार घेतिल्लो भगवद्गीत सांगिल्लो आसा मागीर आमी सुदामा ब्राह्मणाल काणी आयकली कशी तांणी फ्रेंड आशिल्ली जाल्यार तागेली परिस्थिती कश्टार आशिल्ली ताका तागेले धर्मपत्नीन बायलेन सांगचें आशिल्लें की वचून मेळ्ळी ती म्हूण ते सांगिल्ले निमित्त तो वता कांय एक्सपेक्टेशन ना तागेलें जाल्यार ते गेल सिता कृष्ण तागेले भारी स्वागत सत्कार करून भारी खुशेरी तागेले पाद पूज करून तागेले आरती करून चंद करून तांणी सगळो एक दिवस ओट्टू स्पेंड करता ती आनी नेक्स्ट डे आपास येताना आमी हें क्वेश्चन गेलें वॉट इज दॅट वन थिंग दॅट कृष्णा डजंट हॅव आनी ते आमगेल्या पुरा जनाले आसा ते सुदामा ब्राह्मणाले मात न्ही आमगेल्या पुरा जनाले ते एक वस्त आसा खंयचे कृष्णाले ना आनी ते कृष्णा दिल्ले कृष्णा भारी खुशी जाता ते ताजे विशीं आमी डिस्कस केलें दॅट इज भक्ती और प्रिती ते आमी देवाल नामस्मरण करून कसलेपणी आमी करता ती देवा खुशी जावचें तेन्ना देव आमकां कसं म्हणटा उदार सर्व एवैते के तुमी पुरा उदार के देवान सांगचें तुमी तुमगेल्या देशी भक्ती म्हाका दिता ती तुमगेल्या म्हणटा उदार कोणी ना म्हूण देव सांगता भगवद्गीतेन खंयचेय रिजनान असो जाल्यार ते देव सांगता आनी कृष्णान सुदामान दिलें तें एक चिप्ट रायस म्हळ्यार फोव खावन देवाक भारी खुशी जाता सुदामा ब्राह्मण भारी एक नम्र आशिल्लो तागेले भक्तींत आनी ते नम्रता ते गूण आसा पळय देवाक भारी प्रितीचे केन्ना नम्रता आनी भक्ती ओट्टू आसता तेन्ना त्या भावाक तसल भक्त म्हळ्यार देवाक भारी प्रिती जाता म्हूण सांगिल्लें आसा सो वॉट इज द मिराकल ऑफ डिवोशन आमी ताजेन कंक्लूड केलें की मिराकल ऑफ डिवोशन वॉज की सुदामाले कसने ना आसो कसने आसो ही वॉज ऑलवेज सॅटिस्फायड एंड नॉट कंप्लेनिंग एक भारी एक व्हड विशय म्हूण आमी एक्सपिरियन्स करूं येता आनी लास्ट पॉइंट आमी डिस्कस केलें की कृष्णा इज सेल्फ इज कृष्णाज बिगेस्ट गिफ्ट आनी आमकां कसं एक लायफांत आसा आमी ते केन्ना एप्रिशिएट करता ती आनी आमगेली स्थिती साना देखून मुखारसून वचचे भक्तीन ट्राय करता ती तेन्ना आमगेलें जीवन चंद्रुपार मुखारसून वचचे येता सो लास्टार सांगिल्लें की आमी केन्ना आमी देवा लोट कनेक्टेड जावन एक स्टेबल आसता ती लायफांत आनी पिसफूल एंड सॅटिस्फायड आसता ती तेन्ना आमी आमगेले खातीर आनी समाजांत बरेपण जावं चांग कार्य जावचे खातीर आमी भाग घेवन पुरा जना खातीर सुख आनी समृद्धीन चांग रुपार जीवन करचें तसलें भाग्य प्राप्त जाता म्हूण सांगिल्लें आसा सो कसले कॉमेंट्स ऑर क्वेश्चन्स असल्यार तुमी सांगी येता नेक्स्ट सेशन हांव प्लॅन करता आसत की सगळे सेशन पळयल्यार देवालें भगवद्गीतेन अर्जुनान निमगेलें क्वेश्चन देवान आन्सर करचें एक्चुअली आमी पळयल्यार सो अर्जुनान अबाउट 27 क्वेश्चन्स निमगेला भगवद्गीतांतू तांतून आमी एक एक क्वेश्चन घेवन ते क्वेश्चन आन्सर फॉर्मॅटारी आमगेलें सत्संग मुखारसून व्हरया मात तुमगेले कसले क्वेश्चन्स आसल्यार
तुम्ही आमकां एडमिनान तसं व्रजगोपी माताजी असं राधिका भाव तांकां पुरा जनान तुम्ही क्वेश्चन्स पेटोवन वयली वेता इचाकारी. सो हे भगवत गीतान तूं एक्चुअली पळयल्यार तेंचे क्वेश्चन आस पळय आमकां जावं जीवन चंद्र रुपार करचे देवान पुरा आन्सर केला तांतूं. सो भगवत गीता रुपारी तुम्ही निमगेले क्वेश्चन्स देवान ऑलरेडी सांगिल्लें आसा ते आमी कनेक्ट करून हे सेशन कंडक्ट करूया. नेक्स्ट सेशन की ताजे मुखावेल सेशन की ते पळोवया आमी. जाल्यार तुमगेले कसले क्वेश्चन्स असल्यार तुम्ही व्हॉट्सएपार जावं ते ग्रुपार GSB भक्तवृंदाचे एडमिन आसा ती तांकां तुम्ही पेटव येता. आमी ते क्वेश्चन्स कसले कॉमन क्वेश्चन्स असल्यार ते पुरा ओट्टू कर येता. आणि भगवत गीतान तूं एक्चुअली पुरा क्वेश्चन्स आर आन्सर्ड. सो भगवत गीता माध्यमारीची ते क्वेश्चन्स आन्सर करू जात की ते आमी अटेम्प्ट करूया. तेजे सेपरेटली वय आमी कशी म्हणटा शास्त्रान सांगिल्लें आसा देवाले गुरुले होडोर वैष्णवाल कसले अभिप्राय आसा ते आमी डिस्कस करूया. तो कसले सेशनान चूक जावन आसल्यार तुम्ही क्षमापण करात.